लुका प्रमाणे सुवार्था अध्याय 10. जेजू 22-70 जणांक धाडता. हाचे उपरांत सोमयान आणि 22-70 जणांक नेमले आणि आपूण वेसो आसलो त्या हर एक शहराक आणि हळ्ळेक तांकां दोगा लेखान आपणा मुखार धाडले. तांकां तो सांगी लागलो, पिकावळ यथेश्ट आसा, पूण वावराडे थोडेच. देखून पिकाच्या धन्या लागी ताणे आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी पूण सत्राय करा. सुन्या वागठा मोदे शेळयांक धाडलेले बरे हांव तुमकां धाडटा. वाटेर चिरे जावं, बुथी जावं, वानो जावं व्हरे नाकात. वाटेर कोणाकी सालाम करूंक रावा नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकताना पयले अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशेतलो मनीस थंय जियेता जाल्यार तुमचे समाधान ताचे थंय रावतले. नांतर जाले तुमचे समाधान तुमकांच फाटी येतले. त्याच घरा तुमी रावा, तांणी दिल्ले खाया आणि पियेया. कित्याक वावराड्याक ताचे मजोरे फावो. देखून घरा मेजे नाकात. खंयच्याय शहरांत तुमी रिक्षात आणि लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडला तें जेवा. थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आणि देवाचे राज्य तुमकां लागी पावला म्हणून तांकां सांगा. पूण खंयच्याय शहरांत तुमी गेल्ल्या वेळार लोक तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार तांच्या रस्त्याने वचून अशें म्हणा, आमच्या पांयांक लागलेले तुमच्या शहराचे धूळ सयत तुमचे विरोध साक्षेक आमी फाफुडताव. तरी पूण देवाचे राज्य तुमकां लागी पावला म्हूण मात्र जाणा जाया. हांव तुमकां सांगता, जडतेच्या दिसा सोदोमाक मेळची आसा ती काकुळथी त्या शहराक मेळची ना. अविश्वासी शहरा, हाय तुका खोरोसीना, हाय तुका बेत्सायदा. कित्याक तुमचे मोदें केल्ली ती असर्या, तीर आणि सिदोन शहरांनी केल्ली जाल्यार थंयचो लोक खंयच्या काळा गोनी वस्तूर न्हेसून आणि आंगाक गोबर पुसून आपली जिणी बदलतो. देखून जडतेच्या दिसा तीर आणि सिदोनच्या लोकाक तुमचे वर्णी चड काकुळत लागतली. आणि तू कफरनाव, तू कितें अंतराळाक सरतले म्हूण चिंताय? पाताळाक तू शेवटतले. जो कोण तुमकां आयकता तो म्हाका आयकता. जो कोण तुमची बेपारवा करता तो म्हजी बेपारवा करता. जो कोण म्हजी बेपारवा करता तो म्हाका धाडलेल्याची बेपारवा करता. 22-70 शीस फाटी येतात. उपरांत धाडले ते 22-70 संतोषान फाटी आयले आणि म्हणाले, सोमया, तुझे नांव काडल्यार देवसार सयत आमकां काल जातात. जेजू जाप दिवन तांकां सांगी लागलो, अंतराळांतावन जग लावणे पडले बरे. सैतान पडून आपटल्लो हांवें पळयलें. पळया, सरप
इचू आनी दुस्मानांचे सगळे बोळस पायांतळा मुस्तंक हांवें तुमकां पदवे दिल्या आनी कितेंच तुमकां बादाक करचें ना. तरी पूण देवसार तुमकां काल जातात देखून तुमी संतोष पावा नाकात. भागार तुमचे नांवां सर्गी बरोवन आसात देखून संतोष पावा. जेजू उल्हास पावता. तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्या थंय संतोषान भरोन म्हणालो, बापा, सर्गा संसाराच्या धन्या जाणत्या आनी बुदवंतान थावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगते ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ले खातीर हांव तुका अर्घां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. सगळे मुच्या बापान मुजे अधीन केला. पूत कोण म्हूण बापा शिवाय हेर कोणूच नेना. बाप कोण म्हूण पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशयांत कळीत करूंक खुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना. उपरांत शिसांत थंय परतून ताणें म्हळें, बागी दोळे तुमी देखतात तें देखतले. कित्याक हांव तुमकां सांगता, साबार प्रवादी आनी राय तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले तरी तांकां तें पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंक आशिल्ले तरी तांकां तें आयकूंक मेळ्ळें ना. मोग सासणेक जिविताचे वाट. एक दीस शास्त्र्यां भितरलो एकलो उठून जेजूची परिक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो, मेस्त्रे, सासणेक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करें जाय? जेजून ताका सवाल केले, नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसा? तूं तें कशें समजताय? ताणें जाप दिवन म्हळें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळे तुजे सक्तेन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. जेजू ताका म्हणालो, सारकी तुजी जाप, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जडटलोय. बऱ्या सामरिया घराचे वपार. पूण तो आपले सवाल सामामून दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो, तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? जेजू ताका जाप दिवन सांगे लागलो, एक मनीस जेरुसालेमा थावन येरिकोक देंवून वेताना चोरांच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचे सगळे नागयले, ताका मारून घाई केले आनी अर्दो जीव करून ताका सोडून गेले. अशें आसता एक याजक तेच वाटेन देंवून वेतालो. ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बगलेन चलताच रावलो. तेच परी एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे बगलेन चल्लो. शेकी ते वाटेन वेतालो एक सामरिया घर ताचे सर्शेन पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो. लागीं सरन ताच्या पांयांक तेल आनी वायन ओतून ताणें ते बांदले. उपरांत
ताका आपल्या जानवराचेर बसवून एक छत्राक व्हरून गेलो आणि थंय ताची जतन केली. दुसऱ्या दिसा छत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणे देऊन ताणे म्हळे, हाचे जतन घे आणि कितें सडेत तू करसिताय तें फाटी येताना हांव तुका फारीक करता. ह्या तेगा भितर चोरांच्या हातांत सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता. शास्त्र्यान जाप दिली, ताची दया केली तो. तवळ जेजून ताका सांगलें, वच आनी थूंय तशेंच कर. जेजू मार्था आनी मोरयेची भेट करता. जेजू आनी ताचे शिष्य पयन कर्ण वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्था नांवाचे एक स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मोरे नांवाची एक भयण आसली आनी ही सुमयाच्या पांयां सरशीं बसून ताचे शिकवण आयकताली. पूण मार्था जायती सरबराय करच्यार पडली आनी जेजू सरशी येवन म्हणाली, सुमया, म्हजे भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडला. हाचे विशयांत तूं कांय खबरेर नाय मूं? तिका चिक्के म्हजे कुमकेक येवंक सांग. पूण सुमयान तिका जाप दिवन म्हळें, मार्था, मार्था, तूं साबार संगती विशयांत खंत हुस्को कर्ण आसाय. पूण गरजेचे एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो काडून व्हरचे नांत. आमेन.